Ya macam apa dia? Uy, marupin, upin. Uy. कर दो जोरो तो क्या लेगा पुढे पाय नो सगळे स्टार्ट करो एराव रे स्टार्ट कराव रे चल स्टार्ट रा रे आज आम्ही हांगा आझाद मैदानाचेर जमा जाल्ले आहा जे डिफेक्शन जाल्ले आहा 2 दीस आदी ताजेर एक निशेध करपाक एक प्रोटेस्ट करपाक बारीकसो आनी लोकांक जागृताय करपाक की असले डिफेक्शन ना जावपा खातीर लोकांनी जागृत रावन हे जे असले हे हॅबिच्युअल डिफेक्टर्स आहा तांकां खंय तरी एक लेसन शिकोवपा खातीर आमी अवेरनेस करीत आसा तुमकां याद आसतली जेन्ना फर्स्ट टायम न्यूज जाल्लो की डिफेक्शन जावपा आसा म्हण तेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन सामकें 100% हें मेळ्ळें की डिफेक्शन जातलेंच म्हण आनी फक्त त्या नंबरा लागून डिले जाताले आनी त्याच दिसा पासून आमी कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचोन अवेरनेस असले हें केल्ले डिफेक्शना एगेन्स्ट आनीक आमकां खबर आशिल्लें हें आज नाल्यार फाल्यां जातलेंच म्हण आतां जेन्ना हें ऑलरेडी जाल्लें आहा त्या टायमार लोकांनी रस्त्यार येवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमी लोकांक जागृत करपाक की हे जे डिफेक्ट जावन गेल्ले आहा कित्याक फायनली इट इज अ ट्रेचरी ऑन द इलेक्ट्रेट गोवन इलेक्ट्रेट हें जालें तें चोवपाक गेलो कित्याक तुमी एक देवा मुखार शपथ घेवन तुमी लोकांक तुमकां वोट मारपाक लायतात आनी त्याच देवाचो सामको मोकरी करून तुमी डिफेक्ट जावन वयतात आपल्या स्वार्था खातीर फक्त डेव्हलपमेंटा खातीर वयता म्हण तुमी म्हणटात पूण हरशीं तुमी गेल्या स्वार्था खातीर हें कोणूच सांगतलें आमकां आमी हें मॉनिटर करीत आशिल्ले आमी बी कितल्याशे आमदारा कडेन हें इन्फॉर्मेशन घालून काडटाले आनी तेन्नाय बी आमकां हो इन्फॉर्मेशन पक्का म्हण आमकां हें मेळटालें इनपूट मेळटाले आनी त्या खातीर आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून अवेरनेस करताले आनी इवन त्या टायमार आमकां सांगताले की BJP गव्हर्मेंट म्हळ्यार तांकां डिफेक्ट करपाक आख्खी बॅगां घेवन येताले बॅग ओपन करून दाखयताले म्हण पळय इतले कोटी आहा म्हण इतले सुमार आमकां इनपूट मेळटाले आनी हें कोण डिनाय करपाक शकना आजच्या दिसाक जेन्ना हें जालें तेन्ना आमी पयलाय बी आमदारांक जेन्ना तुमी जेन्ना विचारला प्रश्न केला तांच्या तोंडांतल्यान उतरां येना कित्याक येना कित्याक ते खंय तरी तांकां घेवन खाताले आनी बस म्हळ्यार तो कॅप्टन वायस कॅप्टन म्हणिल्लो आमी ताका तेन्नाय बी तेणी हें केल्लें की आपणाक वायस कॅप्टन म्हणटात तुमच्या मिडियाक ताणी हें केल्लें तुमच्या मिडियाचेर गरम जाल्लो जेन्ना मिडियान ताका प्रश्न केल्लो आमचे मडगांवचे दिगंबर कामताचे उलयता जेन्ना ताका मिडियान प्रश्न केल्लो हें रिपोर्ट येता तूं डिफेक्ट जावपा आसा तो मिडियाचेर हें जाल्लो गरम जाल्लो आनीक तांकां हें केल्लें आज कितें जालें आज खंय गेलो तूं गेलें हें उरता तूं सदां रुमार म्हण सांगतालो आनी ते हें करताले आज देवान सांगलें म्हण सांगतालो इतली नालायकी सांगपा म्हळ्यार आमकां कोण बरो मनीस हें सोदून घेवपाक ना आनी आमी मागता आनी एकदां की लोकांनी जागृत रावचें लोकांनी जे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आपले आमदार जे डिफेक्ट जावन गेल्ले आहा तांचे घरा समोर तांचे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांनी भायर सरून हांचेर निशेध करपाचो आनी तांकां जाता ते भाशेन बॉयकॉट करपाचें सांगपा म्हळ्यार कित्याक त्या स्वार्था खातीर गेल्या जॉब दिवपाक गेल्या म्हण आतां RTI जेन्ना काडून घेतिल्ली लास्ट 5 years 105 जॉब दिल्ले 5 वर्सांक ह्या गव्हर्मेंटान BJP गव्हर्मेंटान फक्त 105 जॉब दिल्ले आनी कसले सुमार आनी जॉब दिवपाक शकतले ते ह्या फुडल्या सो हे सगळे जे डेव्हलपमेंटा खातीर लोकांक जॉब दिवपा खातीर आमी हें डिफेक्ट जाल्या म्हणटा सगळी थर्ड पावर हांकां मेन म्हणटा आपलो स्वार्थ सादयला आनी ते थंय गेल्या महेश दत्ताराम नाईक हांव सोबे मादार सांगूं सोदतां आवाज कोणी येवपाचो न्ही म्हाका येवचें पडलें कितें आनी म्हाका देवान धाडला देवान म्हाका सांगलें वच आनी पणजी पालाल तूं आवाज घे म्हणून हांव आयलां आनी हांव सांगपाक सोदतां
हाजी पयलीं PDF गव्हर्मेंट जाल्लो आनी ताणी नाल्लाचे हात दवरून जाय तिकडे घराणी घाल्ली शकून बिकून घेतिल्लो आनी गोंयची सगळी जनतेक खबर आहा तांचो सत्यानाश कसो जाल्लो आहा तो गोंयची जनतेन पळयल्लो आहा आनी हे जे पळय आतां जे पळय 8 जाण जे पळय गेल्ले आहात तांचोय बी सत्यानाश कसो जाता तो पळय कित्याक जाता तो सत्यानाश ताणी पळय खुर्सा कडेन वचून ओत घेतला हिंदूंक गोडेसा कडेन वचून ओत घेतला मुस्लिमांक दरगार वचून ओत घेतला म्हणजे तिनूय मिक्स करून ओत घेतिल्ले आहा आनी हे तिगूय जर जागे जर जाल जायत आनी गोंय सोडून धा मारची पडटली हांव सोबे माजर सांगता तुम्ही देवा कडेन खेळनाका तुमी वोटर्सां कडेन खेळटात वोटर्सां पिशी करतात सगळें बरें आहा पूण देवा कडेन खेळपाची गरज ना देव तुमकां ओगी रावचो ना देवान कितें केल्लें आहा तें सगळें आमकां गोंयांत दिश्टी पडिल्लें आहा आनी एक सांगता बाजारात न्यूज ऐकू येता की 40 कोटी दिले 50 कोटी दिले 30 कोटी दिले म्हणजे प्रूफ ना तुमकां जर सामकीच जर पयशांची जर गरज जर आशिल्ली जाता तर तुमी एक कट्टी घे आनी आझाद मैदान येवन बसात आमी पयशे घालतात ताळ्या गडबड करा आमी पयशे घालतात सामकी गरज आसतली आनी हांव देवा गुरू मानून सांगता काँग्रेसींतले उठून BJPीक गेल्यात घेतल्या भरपूर कोटी आनी भरला घर 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 देवा साहेबाक तूं हांकां जात तितले बेगीन व्हर 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 देव बरें करूं. हांव जॉन नाजारे 2 म्हयने आमी खबरो आयकताले आयज वयता फाल्यां वयता आयज वयता फाल्यां वयता पूण पयच्या दिसा तांचो मुहूर्त आयलो आनी ते गेले गोंयचे जनतेक खबर आहा आमचो देश आनी आमचें गोंय कसली परिस्थितीन पास जाता ते भुरग्यांक जॉब ना म्हारगाय खंय पावल्या एक गॅस सिलिंडर 1050 रुपयाच्या वयर पावलेलो आहा हेच मनीस जे आजकाल पयर काँग्रेस सोडून BJPीन गेल्या ते गव्हर्मेंटाचो BJPचो निशेध करताले की इतली म्हारगाय वाडयल्या म्हणून आतां हेंच्या बरेपणाक लागून गॅस 2000 निघून जालो जाल्यार आमी अजाप जावपाची गरज ना गोंयकारांनी आनी आख्ख्या भारताच्या लोकांनी म्हाका दिसता हेंच्या नांवान घराणे घालचे पडटले आनी हे कितें म्हणटले जेन्ना जोरी तर गॅस वाडलो आनी 2000चेर पावलो जाल्यार जय मोदी जय म्हणटले मोदी की जय म्हणटले आयज हो देश आमचो एक 2 मनशां खातीर पावता अशें आमचें एडमिनिस्ट्रेशन चलता कित्याक जो मनीस एक आमचो देशाचो 150th रिचेस्ट मॅन आसलो तो आयज 3रे पावंड्यार पावला तो कसो पावलो कित्याक हें एडमिनिस्ट्रेशन चलता तें फकत आपल्याचे फ्रेंडाचे बोल्सां भरपाक कितले सुइसायड जाता कितले मारामारी जाता जे धर्माचे भितर फुटाफुटी जाल्लेली आहा हें तांकां पडोवंक ना काँग्रेस म्हणटा ती एक आयडियोलॉजी हे पार्टी म्हणटा ती एक आयडियोलॉजी आनी त्या आयडियोलॉजीन सगळे धर्म जाती सगळे एकवटान आसता पूण BJP पार्टी कितें जाता ती धर्मा भितर फुटाफुटी घालता आनी ते राज्य चलयता आनी जोरी तर हे मनीस जे तांकां फाटीं निशेध करताले आनी अशें दिसता की ते एसेंब्लीन नाटकां करताले म्हणून कित्याक ते गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट पळय उलयताले ती फकत सगळीं नाटकांच आसली ही आतां सिद्ध जाता कित्याक हे भितरल्यान हे सगळीं हे चलताले तेंच्यो कार्यक्रम चलताले केन्ना आयज वयचे फाल्यां वयचे 7 जाता 8 जायता हे चलताले आनी ही सगळीं नाटकां ते करपाक थिंगासोर ती आमकां शाबून करपाक ते एसेंब्ली चलयताले सो गोंयकारांनी हे आमी कितलो ती म्हूण सोसून घेतले गोंयकार बरे म्हणून आख्खे संवसाराक अकांटले आमकां आमी खंयचे जरी तर कंट्रीन गेले गोंयकार म्हणल्यार बरें नांव आसलें पूण हे गोंयकारांचें नांव हे आमचे पॉलिटिशियनांनी काबार केलेलें आहा तर आमी एक कितलो तेंप पूण सोसून रावतले केन्ना तरी आमी जागे जावचेच पडटले ना तर हे आमकां हे पार्टींतले ते पार्टीन वचून ते आमकां काबार करतले कित्याक ऑपोजिशन नासतना कोण आमचे इश्यू गोंयकारांचे वतलो सरकारा मुखार आतां संकल्प म्हणटा पयलो म्हणटालो कितें वास्को तो असो बोट लावन दाखयतालो हो आमी कोळसो खावचो पडटा म्हणून आतां कितें म्हणटलो कोळसो खाल्ल्यार खायात तुमी जिवाक बरो म्हणटलो तुमी घट जातले म्हणटलो
जायते प्रश्न आहा भावानी. हे प्रश्न हे मनीस आमचे सरकारा मुखार मांडच्याक ते तांचे जावन गेले, तांच्या वर्सांनी गेले. तांणी पयशे घेतले म्हणटात, घेतले दोंग ना ते आमी नको, आमचे कडेन एविडन्स ना, पूण बेश्टे कांय जावचें ना. कित्याक हे मनीस ओपोजिशनाचो वॉयस रेज करच्याक ते आतां तांची गुलामगिरी करपाक पळय गेल्या. तांचो आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आख्खे गोंयकारांनी एक मुवमेंट करचोच पडटलो, ना तर हें चालूच उरतलें आनी आमच्या गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार जातलें. तर हांव स्ट्रॉंग वर्ड्सांनी तांचो निशेध करता, तांचें हें एक्शन हांव कंडेम करता. This is undemocratic and uncivilized action of the 8 people who have defected from Congress and merged with BJP. हांव एना ग्रेशियस, सोशल एक्टिविस्ट. आयज हांव सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हांव एक नागरीक आनी खूब दूख दिसता कित्याक जे वेळार काँग्रेसाक नांव वाडलेलें ते मामी आनी आयज ताच्या पुतान तिका विसरोन माकडा भाशेन BJPन उडकी मारली. तर कित्याक जॉबा खातीर कितल्या लोकांक जॉब तुवें थारायलेले आसा. तशेंच मायकल लोबो किरीत भाशेन तुजेर इतली कंप्लेनी घातल्या आसतना एकूय तुजेर कारवाई जावना. तुवें वोट्स BJPक लागून जिखून घेतला. लोकांनी तुका पयशांनी तुवें वाटल्या म्हणून तूं वोट जिखून येयला. दुसऱ्या पार्टीक पळय तूं जिखून येता जाल्यार पळय. तेच परी दुसऱ्या MLAंक हांव सांगता, हे भाशेन तुमी नाटकां केल्या. आयज आमच्या एक्टिविस्टाक लागून तूं जिखून येयलो मडगांवां. आयज ताचे पांये धुवन तूं उदक पिवंक जाय आसलो की आयज ताका लागून तूं BJPन पावलो जिखून. ताका विस्वासघात करून केरीत भाशेन हांव तुमकां कळीत करता की हे भाशेन तुमी डेमोक्रेसीचें नांव पिड्ड्यार केलेलें आसा. BJPचो खूब एक मंत्री वो एक तांचो कार्यकर्ती अशें उलयता, आया राम गया राम. हाचो अर्थ कितें? गोंयांत एकदम बरें आसा म्हणटा. पूण एक MLA कित्याक ह्या टीमतल्यान त्या टीम जाम मारता तें आमकां खबर ना म्हणून. तर कसल्या आशेक लागून? पयशांक लागून आमकां सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजे हे डेव्हलपमेंट नाका आसले. बेसीक आमकां नेसेसिटीज जाय आसले, उदक, लायट आनी बरे रस्ते. हाका लागून तुका जाम मारपाची गरज नासली. आमकां जाय हेल्थ सेंटर, तेवूय तुका कांयच जावना करपाक आनी हे फुडें जावचें ना करपाक. पयले सुवातेर हांव सगल्या लोकांक सांगता, तुमी पयशांनी तेंची वोटां मारल्या आनी आयज ही परिस्थिती सगळ्या गोंयकारांचेर येयलेली आसा. त्या खातीर हांव सगळे कडेन मागता, येता त्या टायमार आमकां हे एफिडेवीट जे पळय तिणी स्वायप केलेले आसा ताका अर्थूच नासलेले. आमी हे सगळे पळोवंक जाय. जेन्ना हे आमच्या दारान येता तुमची कसली कामां मागपाक, तेन्ना झोत्यांनी तांकां मारपाक जाय. कित्याक आमचो विस्वासघात तेणी काडलेलो आसा. केरीत भाशेन हांव सगळ्या लोकांक उलोवंक मागता, केरीत भाशेन तुमच्या दारांनी हे परत येतले सिलिंडर फ्री बीज घेवन. पूण कांय ना, सिलिंडर अजून एकूय एका घराक फ्री मेळोंक ना. ही सगळी पळय योजना आसा ते तुमच्या दोळ्यांक पानां बांदपाची. तेन्ना म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, तुमी चिंतात दुसरे फावट तुमकां काँग्रेस जाय वो BJP जाय वो तुका आनी एक पंगड जाय जो तुमी थाराया. एक नवी पार्टी हाडा आनी जेन्ना तुमी पळयतली की कितली सुदारप ह्या गोंयांत जातली. थँक्यू. वाजीम शेख, सोशल एक्टिविस्ट. आम्ही हेच्या पयलीं कितलेशे प्रोटेस्ट केले. आमकां कळ्ळें की थोडे आमदार काँग्रेसीचे BJPन वचपाचे आहा म्हणून. बाब सावियन फुडाकार घेतलो. आमी सगळ्यांनी खुबशे प्रोटेस्ट केले, पूण कांयच फरक पडूं ना हेंचेर. लास्टाक ते गेलेच पयर 2 दीस पयलीं गेले ते गेले. हांव तांकां विचारपाक सोदतां की तुमकां पयलीं देवान सांगूं ना की तुमचो सरकार जातलो काय तुमी ओपोजिशनाक आसतले ते. आतां तुमकां देवान सांगलां की BJPक वच म्हणून. ते कसलें राजकारण रे तुमी करतात? अरे ओपोजिशन म्हणटा ते तुमी काबार केले गोंयांत. इतलीं वर्सां आमी पळयतात सरकार चलता, ओपोजिशन आसले,
भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंय चलयलें, जॅक सिकेर ऑपोजिशन आसलो, मागीर प्रताप सिंग राणे, रामाकांत कलप आनी बरे भाशेन चलताले. आतां ऑपोजिशन म्हणटा तें ना. सरकाराक पयलीं ऑपोजिशनाक आमकां पयलीं ऑपोजिशनाची गरज आसता सरकारा मदें. तर हें कितें हांव आमच्या जनते कडेन मागता गोंयच्या की तुमी आतां पळय आतां आमी पळय अवेरनेस करतात, आमचे टायम वेस्ट करून आमचे पयशे मोडून आमी करतात. फक्त लोकां मदीं जागृताय येवपा खातीर गोंयकारांक मागता आमचे जनते कडेन की तुमी आतां कितें तरी फुडें आतां तुमी हांकां शिकोवपाचें कितें तें फुडल्या इलेक्शनाक तितलें हांव मागता आमच्या गोंयच्या जनते कडेन देव बरें करूं. हांव शंकर पळजी आनी हांव एक कोल एक्टिविस्ट. आयज जे गोंयांत जालां न्हू तें दीस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. पयलीं सांगूंक सोदता हे आझाद मैदानाचेर जेन्ना प्रोटेस्ट जाता न्हू वी आर नॉट क्रिमिनल्स की हांगा पुलीस हाडून दवरपाक कितें आनी आमचेर वॉच दवरपाक. वी आर नॉट क्रिमिनल्स. हेच पुलीस जर सिद्धी नायकाच्या केसीन ह्या गोवोरमेंटान यूज केलेले न्हू सरकार न्हू नाका ते भानगडी हे सरकाराक जाय. कितें ज्या जाग्यार कितें यूज करूंक जाय थंय यूज करचें ना. कळ्ळें तुका. एक सुद्दां हितून क्रिमिनल ना म्हाज्या हिसपान जालें. फक्त आमी झगडटा आमच्या मायभुमी खातीर त्या मातये खातीर. कित्याक क्रिमिनल न्हू ते काल जे कोण गेल्यात न्हू तेंच्या घरा कडेन वचून पळया कितें आहा तें. सो हांव सांगूंक सोदता आयज दिगंबर कामतीन वचपाची गरज नासलेली. खरीच गरज नासलेली. कित्याक सांग दिगंबर कामत हो एक सिनियर पॉलिटिशियन आनी आयज तेणी जनतेक यंग जनरेशन आहा यूथ आहा हांकां एक मेसेज सोडपाक जाय आसली की ऑपोजिशनान सुद्दां रावन गोंय आमी कशें सांबाळूंक शकतात, गोंय कशें राखूंक शकतात ते खरीच गरज आसलेली. आनी रुडॉल्फ बीन कित्याक गेलो तो खबर ना. रुडॉल्फाचेर लोक बॅट करताले वो वयचोच ना म्हणून. रुडॉल्फाक कितें कमी आहा तें म्हाका खबर ना. कितें आतां मायकल बिकल कितें केलां तें सगळें आख्ख्या जनतेक खबर आहा. कळ्ळें तुका खंय कितें दामलेलें तें. सो हें जें जालां न्हू दीस इज टोटली रॉंग. हे यूथ जे आमचे आहा गोंयचे फुडली पिढी आहा न्हू तांकां रॉंग मॅसेज दिता. बरें जालें हे लोक पयलीं जल्माक येवंक नासलेले 1961च्या पयलीं येवंक नासलेले म्हणून. आमी लिबरेट सुद्दां रावचे नासले. आमकां इंडिपेंडंट मेळचेच नासलेले. आमकां गुलाम रावचे पडटाले. असले जर लोक असले कास्ताचे लोक आसलेले जाल्यार हे रगत जर पयलीं मेळलेले न्हू सोंपलेले गोंय काबार जाल्लेले. आयज सुद्दां स्लेव्स आसतले जाल्ले आमी. कळ्ळें तुका. आनी बरें जालें महाराष्ट्राच्या टायमाचेर बीन हे लोक ना ते डिमांड करताले महाराष्ट्रान घाला गोंयान घाला. हे म्हणटाले महाराष्ट्रानूच घाला म्हणून. सकाळची एक एसटी येतली आसली सांजची एक एसटी येतली आसली. नो पॉलिटिशियनांचे हेंचो कॅरेक्टर सांगचो पडटा. आयज जे आशे खातीर तुमी गोंयकारांचो विस्वासघात केला न्हू कितें गोंय केन्ना विसरचें ना. डेमोक्रेसीचो मर्डर केला लिटरली मर्डर केला. आनी गोंयकार कित्याक होगी आहा न्हू तें पयलीं म्हटल्यार कळना. घरान बसोन फेसबुकाचेर कमेंट मारून वॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडून ते काल ते मडगांवच्या आमदारांचे स्टेटमेंट केला आपले हो प्रसाद लागलो तो प्रसाद तेचे मेमेज करून आमी गोंय राखतले. तेंच्यांनी काबार करून सोडला मरे. आयज ऑपोजिशनाची गरज आसा. रुलींग घाल फोंडान तें गरजूच ना रुलिंगाची. ऑपोजिशन फॉर अ स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जावं. आनी हांव जाल्यार म्हणटा मनोहर पर्रीकर वॉज अ स्ट्रॉंग ऑपोजिशन. ऑपोजिशनान रावन तेणी आपलो पावर दाखोवन दिलो. तसो ऑपोजिशन जाय आमकां. आयज विचारूंक जाय हांकां प्रश्न कितें चल्ला काय म्हणून. अरे आयज सादी केस येदीशी बारीक केस सिद्धी नायकाची हे दामूंक सोदतात. केस क्लोज खंय. कित्याक गोंयकारांक न्याय मेळना. आयज जे पोस्टल बेल्ट तुमी हडप करपाक सोदतात गोंयकारांचे धंदे काबार करपाक सोदतात आमी कोळसो खाता मरे. ते आयज जे एमपीटीन जे चल्लां न्हू माफियागिरी मरे सगळी. कितें अदानी आमचे पोट भरता अदानी आमच्या पोटान कोळसो घालता. आनी आयज जे पॉलिटिशियन ताका सपोर्ट करतात. आयज तेणी आमची लिटरली आयज एनवायरमेंट काबार करून सोडला. आयज डबल ट्रॅकिंग आयज म्हाका सांग गोंय आसा केदें डबल ट्रॅकिंग करपाक. हेचेर आवाज उठोवपी लोक जाय आसलेले मरे आमकां. आमचें पर्यावरण नश्ट केलां. आयज सीएम जे आसून खबरी सांगता न्हू तो आपले बरें सांगतलो कित्याक तो ते खुर्चेर बसला. कितें भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज न्हू. आतां भुताडकी जाल्लेली आहा. गरज नासलेली हे इतले लोक व्हरपाची. कितें हे येले कित्याक खबर आहा भंय तुमच्या मनान. तुमकां ऑपोजिशन नाका. कोणी विचारलेलें नाका तुमकां. कोणी कांयच विचारपाक जायना. कितें आयज जे पद्दतीन क्रायम रेट वाडलेलो आसा न्हू कितें त्या पद्दतीन तुमी कितें म्हणटा सांग तुमची जी स्टेटमेंटां येता ती चलो न्ही आहा तें चलता तें बरें आहा. कितें आनी हे लोक तुमकां कित्याक जाय आसलेले की हे लोक ऑपोजिशनान रावन बोवाळ मारताले. हेच लोक मरे ते ऑपोजिशनान आतां एक असेंब्ली पयली दशावतरी नाटक ते फटींगपणां सगळीं ती सगळें फटींग जालें ना. एक शब्द ह्या लोकांनी ते असेंब्लीन देवूळ म्हणटा हांव ते आमचे गोंयचें कितें खंय वचून खरें उलोवंक जाय लोकां खातीर ती तुमच्या खातीर न्हू. तुमकां राखणे कशें ते असेंब्लीन बसयल्यात आमी 40 राखणे धाडल्यात थंयसर गोंया राखपाक. आतां तुमी जर गद्दारी केली जाल्यार खरे जे आमचे जागेकार आहात न्हू बोडगेश्वर खापरेश्वर हे तुमकां पळोवन घेतले. कित्याक तेंचे कडेन सुद्दां तुमी फटींगपणां केले. आयज देवा कडेन शपथ घेवन विश्वासघात केला. आनी तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंटा खातीर कसिनो डेव्हलपमेंट
हे गॅम्बलिंग मोडको बिडको चालला ते डेव्हलपमेंट चालू आहा मरे मोडको बिडको बी त्याच्या उपरांत जे आयज ड्रग्साचे केसीस बिसीस सापडले हे डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें आमकां सांगा तुम्ही आयज MPRन जे काम केलां ताका तुम्ही डेव्हलपमेंट म्हणटा हांव जाल्यार डिस्ट्रक्शन म्हणटा ताका आमच्या गोंयकारांची कितली घरां उडयली जंगलां उडयली डोंगर कापून उडयले आयज तेणी जी मड फिलिंग केलें न्हू सगळे डोंगर कापले तेमी वचांनी पळय कितली झाडां मारल्यान ती मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट अरे 2 लाखाच्या वयर झाडां मारली आयज ते जनवरांक बेकार केले आयज ते गोंयरेडे अजून सुद्धा रनवेचेर येतात बिबटे दिसतात कितें आयज ते पशु पक्ष्यांक तुम्ही बेकार केले हेका तुम्ही डेव्हलपमेंट म्हणटा गोंय माणकुलेशें आसलेलें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय आसलें आमकां आनी डेव्हलपमेंट ही खात्रड करून सोडल्यात न्हू 35,000 कोटी 40,000 कोटी 50,000 कोटी हे रीण आणि हे रीण काढून जे सण तुम्ही करतात न्हू हेचे तुम्ही 8 जाण गेलेत न्हू तुम्ही तांकां शय दिवपाक गेले तुम्ही विचारपाक जाय आसलेलें की हे रीण कित्याक काय म्हणून कितें तुम्ही गोंयच्या जनतेचो घात केला आणि तुम्ही डेव्हलपमेंटा खातीर वचोंक ना तुमची बोल्सां भरपा खातीर गेल्या देव बरें करूं